हे टोटल रिस्क न्हू. हें कोणाचेरूय फाल्यां पडोंक शकता. एक म्हणल्यार आतां हाका चयल्या कळटा हे केन्ना पडत तें सांगूंक जायना. नावेली एक बायल अशीच करून व्हडलें जित्यारूक म्हण आनी हें सुकेलें आतां एक वालीचेर आहा. एक कोण आवय बापूय वयता आनी एकूच तर स्कुटरां हें पडन हाडटलीं जाल्यार 2-3 मडी एक बरोबर काडूंक पडटलीं. असले जे फॉरेस्टान कितें मातशें हेजें एक्शन घेवंक जाय. ह्या रुखां चय ह्या लोक मत्तरी करप हीं कामां. लोक मरतकीर जाग येता अशें म्हणपा तुका. हय लोक मरतकीर सगळे लोक मत्तरी आमचे कान दोळ्यांनी कान ओपन जातले. पळयला ती केन्नाय पडोंक शकता. केन्नाय पडोंक. आतां येताना तीन चयल नाही. ह्या वाटेर कितें फॉरेस्ट म्हणटा हे फॉरेस्टान आतां हो रोड आतां हायवे हे मेन म्हणटा हें सा निवळ करून घेवपा जाय आमी. ह्या चयल्यात कोणूय आसतलो सारको. कोणूय मरोंक शकता सामकें ते हाज्या फुडें आनीकूय आहाय. डेंजरस आहा. सा डेंजर आहा. मातशें जात जाल्यार हेचे कोणें कान उगडचे आनी कोण आमगे कोण आहाय तेमी हेचेर मातशें नदर मारची येन पर्सनल आनी हे मातशें काणकोणकारांक सोंपेपण करून दिवचें. कोणाक हें मरो नाका कोणाकूय आनी मत्तरी तुमगे कान आनी दोळे ओपन जावं नाकाय. तें एकंदर चित्र पळयतकीर तुमकां कितें दिसता 4-5 झाडां मोडपाचें. हांगा येता हें भाटपास हांव पळयता हांव अशें हांगच्यान पयलीं पावत म्हणल्यार हे अशीं झाडां सगळीं बागोलात पळय सुकलात. सुकून व्हडले ताळे पळय फाटल्या दिसा नावेली एका पडून एक बायल एक एक्सपायर जाली. तशें हेंच आमकां काणकोणा भितर कोणूय पडून आपल्या भुरग्यांक घेवन स्कुटीचेर बी वतात बाजाराक गेल्ले आनी हे पडून लोकांचे लोक मरतले आनी मागीर ते सरकारी यंत्रणा जागी जातले काय कितें. कारण हे सगळ्या कडेन वाटेर पळय कितले कडेन आहा ती. कारण ही एक तर झाड पडटकर आख्खी झाड मागीर निवळ करतात. पूण हें कितें पडून जावचे पयलीं हें कित्याक करनात. फाटल्या दिसान पळय ह्याच रोडाचेर व्हडलो आमकां भितर लोकोत्सव म्हणून बरो मोठो पैकी जालो. बरे आमदार मिनिस्टर येवन गेले हांगा. म्हाका तांचे आमगे बारीक लोक आमगे नशिबां आहा म्हणटा लोकांले. पूण ते पाड मिनिस्टर आमदार तांचेर पडना कितें. एक आमगे परशुरामान आनी मल्लिकार्जुनान तांकां एखादी सालवार केले तांचेर पडलें एक झाड पडलें आनी कितें घडलें जाल्यार रोखडी यंत्रणी चालत आसली. म्हणजे त्या खातीर हे सगळे जनतेचो विचार करून ह्या सरकारान बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एनओसी जाय कोणा आनी कितें जाय म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा तांणी जावं कोणें तरी हें ताचें लक्ष घालून हे सरकारी यंत्रणेन निवळ करचें. कारण ह्या लोकांक लोक येता वता हजार चालूच आहा काय बरो रोड पळय हो. पूण त्या खातीर म्हाका दिसता की रोखड्या कडेन हाजेर रक्षण घालचें कोणा मरणाची वाट पळोवची न्ही. ह्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की बेगीन बेगीन हें सगळी निवळ करून घेवची. फॉरेस्ट ऑफिसर एवढच्यान यो वच करता न्ही आनी फॉरेस्ट ऑफिसर सगळे एवटेन वतात. आमदार वता आमगेलो मागीर कोणी आमचे पंच सरपंच वतात ताणें हाजेर आमदारा म्हळ्यार पळोवचें ना. आमदारान अशें करून तें आख्खी झाडी मुखार सुकला पळय ही सगळी दाखयला वाटेर ती मारून घेवची अशें म्हाका दिसता. हें तुमचे फाटल्यान तें सामकें पडपा लागीं सामकें पडपाचेंच आहा. तें पडल्यार कोण खोटीन वता तें कितें जातलें. अशें कितलेशींच आहा एक न्ही ताचेर तुमकां हांवें दाखयल्या पयलीं हांगा परतगाळे आयल्यान त्या दिमण्या म्हणटा थंयच्यान भाटपाळ म्हळ्यार कितलेशीं झाड वाटेर आहात. सो ताचें लक्ष कित्याक करना सरकार. जावं लोकल कोण यंत्रणा आसा ती कित्याक करना सरकारी यंत्रणा. हो जावन आसा काणकोण टू कर्नाटकाचो ओल्ड हायवे. जरी नवीन हायवे जालो तरी पैंगीण लोलयें मातशी हांगची लोक हांगच्यान रहदारी करप चालू आसता. दिसभर हांगच्यान रहदारी आसता. आमी जे पळयलां की हांगा एक मोठी मोठी सुकलेलीं झाडां हांगा आसात आनी हे जे मूळ स्पेशली आमकां दिसता केन्नाय पडपाक शकता मोठो अनर्थ जावपाक शकता. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की संबंदीत खात्यान हेचेर लक्ष घालून ही जी झाडां केन्नाय पडपाक शकतात ती बेगोबेग मारची. प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.